माझे जितके सहकार्य या केपे मतदारसंघाक लागून दिवचे आसतले ते सगळे हांव दितलो आनी आतांच येतना ताणें म्हाका सांगलें की आपल्या खोल वो भाग जोडला मतदारसंघाक आनी त्या खोल मतदारसंघान ज्यो बिचीस येता म्हजी एरिया चडशी बीच एरिया आसा आनी ते एरियान जितके बीच आहा ते खूब सुंदर आसा. म्हणजे आतां जी तेणी नांवां सांगली काबदरामा बिमा हांकां एक ऐतिहासीक अशें नांव आसा आनी हांव म्हजें पूर्ण सहकार्य आसतलें की ते बीच डेवलप करपाक. कशें आसता की बीच आसा थंयसर हॉटेलां बी आयल्या नंतर एम्प्लॉयमेंट येतलें, लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, आपोआप ट्युरिस्ट येवपाक लागतले. अशा तरेन ट्युरिजम डेवलप जातलें आनी तेची आज गरज आसा. आनी म्हाका ट्युरिजमाचो थोडो फंड आसता, त्या फंडाच्या अंडर हांव तुमकां उतार दिता की मॅक्झिमम काम हांव केपे मतदारसंघान करतलो. तेंच्यांनी प्रपोजल हाडचें. बाबू गोवळेकारा वांगडा WRD मिनिस्टर सदांच उबो आसतलो. ही प्रोटेक्शन वॉल जी आमी घेतात ती प्रोटेक्शन कुशावती न्हंयचेर प्रोटेक्शन वॉल घेतले कारणान आमकां जे उदक जेन्ना पावसाचें उदक येता आनी असं आस्ते आस्ते कॉलॅप्स जावन जेन्ना न्हंय व्हडली जाता हें जावचें न्हू. ताका लागून ही प्रोटेक्शन वॉल म्हणजे संरक्षण भिंत अशी ती एक 48 लाख आमी खर्च करतात. ताजो फर्स्ट फेज आमी हेजे पयलीं 1 कोटीचें काम आमी ऑलरेडी घेतलें आसा. दुसरें आमी सकल आमकां 48 लॅक्स हो फेज आसा आनी तेजे भायर आमचो आनी 2 कोटीचो ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा. सकयल जे कुशावतीचो उरलेली एरिया जी आसा ती प्रोटेक्शन वॉल. देखीक ही असली कुशावती न्हंयचेर जेन्ना ही प्रोटेक्शन वॉल घेतले कारणान सायडीची जे जमीन आसा ती कॉलॅप्स जावपाची पॉसिबिलिटी कमी जाता आनी एक घरां आसता सायडीनी तांकां आज फाल्यां कितें जाता उदक चडटलें किंवा उदकान कोसळटली ही जी भिरांत आसा ती ना जाता. ताका लागून हे WRDचे पयशे अत्यंत गरजेची हे आनी हेजे खातीर हो पयली फर्स्ट फेज घेतला आमी. हो सेकंड फेज आनी 2 टेंडर आसात. हे सगळे जायत जाल्यार टोटल आमची कुशावती न्हंय जी आसा ती सामकी टोटल प्रोटेक्शन वॉल असले कारणान भक्कम अशी जातली आनी हे अत्यंत गरजेचें काम.